तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजांतसून तोच दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजांत तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता. बेर्नादेत फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच देवाक दिन वाजता एंटनी लांदेज आनी गायल्स फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर आनी तांच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया प्रोफेसर मारिया फोन्सेका, आमचे सेंट जोसेफ वाज कॉलेजीची प्रिंसिपल, आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर बेसांव घालूंक आनी तिचे वरवीं आमच्या कॉलेजीचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज मागण्यांत दवरुया आयज आमचो फादर पिटर ताच्या बापायच्या वर्साचें मीस जाता. कितें भाशेन तांच्याय गोराब्याक आमच्या मनान दवरुया. आमच्या देशा पासत मागुया, आमची लोकशाये पासत मागुया. डेमोक्रेसी आमची सांबाळून उरूंक आनी सगळ्या लोकांक आपलें मन सारकें बरे भाशेन वापरून ह्या एलिसांवांक बरे भाशेन तयार जावंक आनी येतात तीं आख्ख्या देशाचीं एलिसांवां आमकां सगल्यांक बरे भाशेन जावंक, फेर इलेक्शन जावंक आमी मागुया. आनी उरलेलीं सगळीं आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या गोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. जें घेर चालू जाता इस्रायल आनी इरान तांचे मदें हें घेर जायना जावपाक, तें बंद जावपाक केरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हांव जिविताचो उंडो, हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो उंडो. भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपलें जेवण आमच्या पसणांक दिता. आपलें मांस रगत तो आमकां दिता तेन्ना आमी जायते पावटी घेतलां. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. पूण ताका घेवंक जायते पावटी फावो ना जावनूय आमी घोडे मुखार सरल्या. आमकां ही तयारी करचे पासत सगल्यो आमच्यो चुकी आमी ओळखून घेवया, देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या सुर्गीच्या राज्याची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडूय. अशें जांकां सर्व पातकांतलीं तुवें नितळ केलें तांकां तुवें भासायलोलीं देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान महादोर्न सभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें खातें कितलें निबोर.
तुमचे मन आनी कान अनबाबार्थ्यांची पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमी करतात. खंयच्याय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमालाव दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें पुरगोडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमी ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी सुमूट दिली तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लावंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरोवन स्वर्गार तेलून पळोवंक लागलो आनी तेणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान उयेल मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. ते तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारतले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिबी घालून व्हडल्या ताल्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. एकूणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजो कडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुजे मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगडटलों. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोटचंडां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपून आसरो दी. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपणजीन जेजूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाता. आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना.
तुमकां खरो स्वर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव जिविताचो उंडो. भाव भयणीनो, जेजू ह्या लोकांक जेन्ना शिकयतालो आपणा विशीं जायत्यो वस्तू दाखोवन दितालो आनी भोव करून देवाचो संबंद आपणा कडेन, आनी देवाचो संबंद म्हणटा तेन्ना आपूण देवाचो पूत हें जेजून उक्तेपणी दाखयलां. आनी तरी आसतना हो लोक जो सदां ताचें आयकता, जो लोक ताच्यो मिलाग्री पळयता, तोच लोक म्हणटा तुजेर विस्वास दवरचे खातीर आमकां तूं कसली खुणां दितलोय. भाव भयणीनो, ताणी जी खुणां वेंचून काडली ती स्वर्गीच्या उंड्याची. माना आमकां देवान आमच्या पुर्वजांक पोसले, स्वर्गीचो उंडो तांकां दितलो, देवान खुणां दिली. जाल्यार जेजू ह्या लोकांक सरळपणी सांगता, हांव स्वर्गीचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास ठेवता ताका केन्नाच तान लागची ना. दुबावरेत ह्या संवसाराची वा आमच्या पोटाची भूक न्हय ती, वो तान आसा ती आमच्या ताळ्याची तान न्हय ती, पूण किरीत भाशेन ही आत्मीक भूक आनी आत्मीक तान जंय आमचो संबंद देवा कडेन एक जाता. आनी एक पावटी आमी देवा कडेन एक जाल्या जाल्यार मागीर आमकां ती आत्मीक भूक आनी तान म्हणटा ती आनी लागची ना. पूण आमकां ही आत्मीक तान लागता, आत्मीक भूक लागता, कित्याक जितलेय पावटी आमी देवा कडली पयस वेता तेन्ना आमचो ताळो सुकोन गेल्ल्या भाशेन. आनी हें कित्याक जाता? कित्याक आमी देवा कडेन आमचो संबंद सांबाळिना. वो जें कितें देव आमकां सांगपाक सोदता वेगवेगळ्या वस्तू वरवीं, वेगवेगळ्या मनशां वरवीं, घडण्यां वरवीं आमी तें मानून घेवंक निभर मनाची. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता इस्तेवाचें मरण. इस्तेव किरीत भाशेन ह्या महाधर्म सभेच्या वडिलांक तांचे लागीं उलयता आनी तांचे लागीं उलयता आसतना तांकां सरळपणी भियेनासतना सांगता तुमच्यो चुकी कितें आसात सद्याक. ह्या गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी जेन्ना जेजू संवसारांत आयला तेन्ना तुमी कसली चूक केल्या. जेजू म्हणल्यार सोडवणदार, देवाचो पूत संवसारांत आयला आनी तुमी ताका मानून घेवंक ना. पूण तुमी जें कितें वांकडें आसा, जें कितें सारकें ना तें मानून घेतलां. आपणाचो फायदो पळयला आनी तुमी आपणाचो फायदो पळयला देखून तुमी जिविताच्या घडणाराक खुर्सार खिळायला, तुमी ताचो जीव काडला. अशें आदीं जालां, तुमच्या पुर्वजांनी केलां. जे कोण सोत उलयताले, जे कोण देवाचो संदेश दिताले तसल्यांक तुमी मारून उडयल्यात, वो तुमच्या पुर्वजांनी मारून उडयल्यात. आनी आतां जेन्ना देवाचो पूत संवसाराचो सोडवणदार आमचे भाशेन जावन ह्या संवसारांत आयलो ताका तुमी खुर्सार खिळायला. भाव भयणीनो, हें सोत आनी हें सोत मानून घेवंक जे कोण उक्ते मनाचे जाले ते साल्वार जाले. पूण आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हो लोक वेली मारूंक लागलो, बोवाळ मारूंक लागलो. कित्याक? तांच्या तोंडार मारली तांची चूक. तांकां गुन्यांवकार केले सोडवणदाराच्या मरणाचे. आनी ह्या पासत झुंड, मॉब मेंटॅलिटी, आनी ही मॉब मेंटॅलिटी घेवन फातरांनी ताचो जीव काडलो. फातरांचें मरण. भाव भयणीनो, आमकां दिसती पडटा काय असलें आयज आमचे भोंवतणी असलें आसा काय मॉब लिंचिंग वो मॉब मेंटॅलिटी. जे कोण सोत उलयता तांकां मारप, इनोसेंटांक मारप. इस्तेव जेन्ना आपणाचेर मरण आयलें म्हूण ताका कळ्ळें तेन्ना ताणें मानून घेतलें आनी म्हणलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे, तुज्या हातान दिता. आनी तयार जालो ते फातर घेवपाक आनी फातरांचें मरण मरपाक.
फाटीं जेन्ना मणिपूर ह्यो घडण्यो घडटाल्यो जायते व्हिडियो येताले, तातूंतलो एक व्हिडियो एक अस्तोरेक रस्त्यार मदें दवरून दुसरे जे आसात थंयचेच मणिपूरचेच तिचे थापटां मारताले, आर्म घेवन ताका मारताले आनी शेकी त्याचे दोळे बंद करून आर्माच्यो गुडयो फाटल्यान तावन मारून तिका मारून उडयली. भाव भयणीनो, जायते पावटी हो व्हिडियो पळयता तेन्ना म्हाका इस्तेवाचो उगडास येतालो. जेन्ना ताका मरण आयलें आनी कांय जावचें ना, आपलो आत्मो जेजूच्या हातांत ताणें घातलो, तो शांत रावलो. उरलेल्यांनी जे बोवाळ मारतले, जे मॉब मेंटेलिटी घेवन आयिल्ले आनी जे सोत मानून घेयनासले आनी जांकां सोत नाका आसलें, तांणी सगल्यांनी फातर मारून ताचो जीव काडलो. तशेंच कितें, ही वस्तोरी थंयसर दिमी घालून रावली आनी मरण सोंसलें. भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारतांत कसलो माहोल जाल्लो आसा पळोवपाक दिसती पडटा काय आमकां? पळयता काय आमी? जिवीत आमकां दिसती पडटा आनी जिवीत दिसती पडटा तें आमी मानून घेता काय जे कोण जिवीत दिवपी आसात तांकां आमी कुशीन काडटा? भोव करून जे कोण मोगाची भाशा उलयतात आयज जायते जाणांक नाका जाल्ले आसात. जे कोण हेट्रेड उलयतात आयज हेट्रेड वो गुंडागिरी दादागिरी असले उलयतात तांकां मानून घेता. जे कोण आपणाचीच प्रशंसा करतात, आपणाचेच पोस्टर घालतात वयता थंयसर, तांचे आयज आमी फॅन जाल्ले आसा जायतीं जाणां. पूण जे कोण सादेपणान ल्हानवीकपणान लोकांशी रावन लोकां बराबर वावरतात तांकां मानून घेवपाक आयज निभर मनाचीं जाल्लीं आसा. खुणां दिसती पडटात ज्यो आमच्या जिविताक लागतात दिसाच्या दिसाक, जावं आयज प्रायस रायज, अनएम्प्लॉयमेंट आनी ज्यो पॉलिसीज वेगवेगळ्यो चल्लेल्यो आसात, भोव करून लोकशाय सोंपोवपाच्यो पॉलिसीज ज्यो चल्लेल्यो आसात दिसती पडटात आमच्या दोळ्या मुखार. कायदे जे बदललेले आसात, एक ब्रूट मेजॉरिटी आपणा लागीं आतां जायते आसात, जायते दुसऱ्यांचे मनीस आसात, आमदार मंत्री आसात, तांकां विकते घेवन आपणाचो नंबर आंकडो वाडयला आनी कायदे आसात ते बदलल्यात. आनी बदलल्यात ते कायदे कित्याक बदलल्यात, कोणाक फायदो जाता हें पळयता काय आमी? हें दिसती पडटा काय आमकां? भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां नव्यान पळोवपाक आपयता. हो पळय तुमच्या मुखार आसा, हांव जिविताचो उंडो, हांव सर्गींचो उंडो. जो कोण म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताका तान लागची ना. देवाचें उतर समजुया, देवाचें उतर मानून घेवया आनी हें जिवीत आमकां जण एकल्याक घेवचें पासत उक्त्या मनाचीं, उक्त्या काळजाचीं जावया. देवाचें उतर मानून घेतात तसलीं जावन एकामेका लागीं उलोवया, एकामेकाचें आयकुया. जें कितें सारकें आसा तें मानून घेवया आनी जें कितें चुकीचें आसा, जें कितें वांकडें आसा, जें कितें आमकां फटोवपाक तयार केल्लें आसा, प्रोपगंडा तयार केल्लो आसा, तो काडून भायर उडोवया. हें करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आनी जांकां ही खबर पावना तांकांय ही कृपा आनी बळ दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. C19. Suka fula koshta kage samele shire mate hata baba beton tuka undia ari sauravana Heche ami somor pidate tomaro kevon maka Magona chama saraktan misto म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक आमच्या नाक्य पवित्र विचार
बाबा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशें सर्गींचो तो उचारा व्हरतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवार उत्सर्गी तुका आसूं. सर्वेस्पराची नांवी आद्या आसूं. उत्सर्गी तुका आसूं. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. हांव जिविताचो उंडो
म्हजेशी येता ताका केन्नाच भूक लागची ना, म्हजेर विस्वास ठेवता ताका केन्नाच तान लागची ना. आमच्या आत्म्याची तान आनी भूक भागोवंक जेजूशी येवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका खाव तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बो मंगळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया. F21 पेज नंबर 95. F21. उतराच्या उजवाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसकान संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान